गणपती कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ल्या सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयचे ह्या कार्यक्रमांतू आमी कर्नाटकाचे नॉर्थ कॅनरा डिस्ट्रिक्टाचे कारवार लागीं आसचे अंकोला हांगाचे पेंटेन तशे शेटगेरी म्हणलेले एक जाग्यार आसचे श्री कुंडोदरी महामाया चामुंडेश्वरी देवस्थानाचे दर्शन करता आसती. हांगा लागींची श्री आर्यदुर्गा देवस्थान तशीची श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान आसा. अशी तिनी कुलदेवस्थानां आसचे एक पवित्र क्षेत्र आयचे ह्या कार्यक्रमाचे वस्तू जावन आसा. ह्या देवस्थानांतू विश्वंभर विनायक देवस्थान म्हणलेले गणपती देवस्थान तशीची श्री रवळनाथ देवालय सन्निधानय आसा. दोन 2011 इसवींतू ह्या देवस्थानांतू 500 वर्स जाल्लेले एक संभ्रमेचो कार्यक्रम हांगा आचरण केलो. म्हळ्यार तेदना गोवाचे कोपेम गुडो म्हणलेले कडेन आसचे देवस्थानाचे एक सानिध्य हांगाय आसा. थंय पोर्चुगीसांनी आक्रमण केलेलें तेन्ना जनाक तेकड वच्च्या जायनातील तेन्ना तांणी नावेंतू देवालय सानिध्य हांगा घेवन येवन हांगा हें देवस्थान स्थापन केलें. तशीची मंगळुरांतू आनी केरळाचे एक भागांतूय ह्या देवस्थानाचे सानिध्य आसा. तशी एक विशेष जाल्लेले पुरातन देवस्थानाचे दर्शन माझी करता आसती. श्री कुंडोदरी महामाया देवळाचे प्रांगण सुविशाल आनी तांतू देवळाक संबंध पाविले विविध स्थान विशेष आनी सुविधा आसती. तुळसी वृंदावन दीपस्तंभूय आसती. द्वाराचे दोन्ही बगलेन हस्तीची बोंबी केल्ली ती. भितरी द्वारपालकांनी आसचे पुष्पावरणाचे बागलांतू देवळाच्यो मधी बागू उक्ते जाता. गोल खंबे आनी कमानाचे हे सुंदर वास्तुकृती देवळाक भव्य रूप हाड दितस. थंय श्री गोकर्ण मठाचे आमगेले गुरु परंपरेचे स्वाम्यांगेले भावचित्र आसती. सुंदर काष्टशिल्पाचे छत आसा. विद्युत दिव्याची अलंकार आसा. समाजोद्धारक अतिश्रेष्ठ गुरुंगेले मदेंतू देवी बसल्याकी म्हूण दिसता. द्वारपालकाले मदेंतू गर्भगुडी आसा. 500 वर्साचे इतिहास आसचे ह्या देवस्थाना विशयी हांगाचे विश्वस्त मंडलीचे सदस्य सांगताची आयकुया. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकी गौरी नारायणे नमोस्तुते. आमगेले श्री कुंडोदरी महामाये चामुंडेश्वरी देवी अंकोला हे देवस्थान 500 वर्साचे पुरातनाचे देवस्थान. हाका 500 वर्षा इतिहास आसा. श्री जगदांबे महामाये गोवा भितरी केपेम गुडो भितरी तिगेले देवस्थान आसा. पोर्तुगीजाले आळविके भितरी पोर्तुगीजाले दब्बाळिके भितरी आमकां कुळावी लोकांक गोवा वचून देवस्थाना भितर सेव सलसूचे देवाल दर्शन घेवचे मस्त कश्ट जाले. तेन्ना आमगेले GSB समाजाच्यान अंकोलाचे लोकान श्री चामुंडेश्वरी शांतादुर्गी देवस्थाना भितर वचून थंय देवालय एक अनुग्रहान भितरी आमकां योनी मुद्रेचे नागपाश आवरणाचे एक प्रतीक घेवन हांगा अंकोला भितरी मठाकेरी भितरी म्हळ्यार तांत भितरी प्रतिश्ठापन केली. 1510 भितरी ही प्रतिश्ठापन जाली. तदनंतर 1979-80 हे देवस्थानाचे जीर्णोद्धार जालो. वीणा पाणी सरस्वती वीणा पाणी सरस्वती जयतु जयतु शारदे जयतु जय
जयतु शारदे जयतु जयतु शारदे वीणापाणि सरस्वती वीणापाणि सरस्वती जयतु जयतु नमस्कार. श्री कुलदेवता कुंडोदरी महामाई चामुंडेश्वरी देवीक नमस्कार करते जी. तशी हाजे येद्र आशिल्ले श्री विश्वंभर महागणपती देवाक नमस्कार करून देवस्थानाचे सुत्तू परिवार आशिल्ले परिवार देवाक नमस्कार करून आमगेले परमपूज्य गुरु श्री विद्याधीश स्वामी चरणांक नमस्कार करते जी. हे देवस्थाना बद्दल एक दोन उतर उलोवच्याक हांव प्रयत्न करता. हे देवस्थान श्री कुंडोदरी देवस्थान सुमार 500 वर्सां की पयलीं जावन हांगा आशिल्लें. हाजी फुडें हाजी मूळ देवस्थान गोंयचे कुडतेरी गुडो भितर आशिल्लें. सो ताजे 4 अवतरण, एक गोंयां भितर गुडो भितर केपें भितर फस्ट अवतरण, नेक्स्ट अंकोला, तशी थर्ड मंगळूर, ताजे नंतर केरळचे कण्णूरा भितर एक देवस्थान आसा. सो पश्चिमा सायडान आमगेलें कुंडोदरी देवस्थान, तशी पूर्वा सायड श्री विश्वंभर महागणपती देवस्थान आमगेलें हांगा आसा. हाजी मध्य एक रोड गेला, रस्तो गेला. तो रस्तो म्हळ्यार आमगेलो श्री परमपूज्य गुरु पर्तकाळी मठा स्वामीचो श्री वीरविठ्ठल देवस्थान. तशीच गणपती देवस्थानाची फाटी रोडान तो आर्यदुर्ग देवस्थान. तशीच मुखार गेल्यार लक्ष्मीनारायण देवस्थान. तशी हांगा शांतादुर्ग ह्या उट्टू एरिया भितर सो देवस्थानाचे आमगेले परिसर आशिल्ले खातीर हांगचें एक वातावरण भारीची सुंदर आसा म्हणून हांगच्या ह्या टायमार हांव प्रयत्न करता. श्री लक्ष्मी सहित महाविष्णूले चित्र तशीची श्रीरामाले काष्टचित्र जावन आशिल्ले गर्भगुडीचे वैल भाग उत्कृश्ट रितीचे कलाकृती. गजलक्ष्मी चित्राचे रुप्या मंडपा भितरी देवी कुंडोदरीले सन्निधान आसा. रंगाचे आनी परमळाचे फुल्लांनी देवीक अप्रतिम जाल्लो श्रृंगार करू आसा. विविध रितीचे भांगराचे आभरणांनी देवीक अलंकार केलेले तेन्ना त्या रूप अनुपम सुंदर जावन दिसता. देवी कुंडोदरी महामायाक गौड सारस्वत मात्र न्हय, इतर थोडे समाजाचे लोकय येवन पूजा आराधना करतात. साधारण GSB समाजाचे 450 कुटुंब आसा भितर. 450 कुटुंब ताजे भायर ಇನ್ನಿತರ खारवी समाज, दैवज्ञ समाज, देवळी समाज, ಒಕ್ಕಲಿಗ समाज, तदनंतर वाजंत्री समाज आणि पूरा देवीले भक्त जावन देवीक आराधन करते आसाची. असल एक पवित्र स्थळ आमगेले कुंडोदरी महामाई चामुंडेश्वरी देवी अंकोला. तशीच हाका आमगेले पुनवे भितरी एक व्हड प्रोग्राम जाता. नवरात्री पुनवे भितरी आमगेले देवस्थाना भितरी एक वडासव म्हणून जाता. भोजना शाळेच्या भायर तप्पील तल्लान तुलान आमगेलो विनोद गांवकर तांणी हातान तुलान व्हड कांडिताची. हे बी एक व्हड कार्यक्रम. तशीच आता आमी सांगता म्हूण सांगल्यार ಇನ್ನಿತರ समाजाचे बी हे कुळावे आसाची. तांचे भितर प्रमुख म्हण सांगल्यार खारवी समाजाचे. खारवी समाजाक मस्त देवाक प्रितीन तांणी एक सेव करते उरताची. तांगेले कसले ತೊಂದರೆ तापत्र आयल्यार तांणी देवालागे मागणी दवरून पुडी प्रसाद कार्यक्रम तांणी घेवन तांगेले समस्येक परिहार दान करते उरताची. तांणी इतले प्रितीन करता की मारी तांकां खुशी जाली तशी, तांकां माश्टलेशी जास्ती मेळटा तशीची तांणी खुशी जाली तशीची तांणी कसं करता की मारी आता देवाक भांगरा आभरण कोण दितात. आता देवीक आमगेले 2 बांगडे, 2 तारले, 1 सुंगट, 1 इसवण हे भांगरा आभरण आसा तांणी प्रितीन कोण दिलेले. असले एक महत्व, एक विशेष देवालय कार्यक्रम आमगेले देवस्थान, आमगेले देवालय कुंडोदरी महामाई चामुंडेश्वरी देवीले हांचे भितर घडते उरताची. असले हे देवस्थानाचे आम्ही हांव पांडुरंग पै म्हूण सांगून विश्वस्त मंडळीचो विश्वस्तो. धन्यवाद. नमस्कार.
एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं. अंकोला हे मठाकेरी म्हणता का हांगा एक महादान जावन आशिल्लें तसलो आरबी अंकोला हाका एक मना कुंडोदरी कुळावी हाका एक मनान संकल्प पायलो आमगेले हे वाड्यारे मरे हे केरीन हांगा एक गणपती देवस्थान जावका आनी आमगेले देवी मुखारी कलौ दुर्ग विनायकौ अशें म्हणले वयल्यान कुंडोदरीचे देवी मुखारी एक गणपती देवस्थान जावका. अनेक भक्त भावीक महाजन आले हांगा अनेक अपेक्षा आशिल्ली ते म्हळ्यार ताणें एक महादायी आरबी अंकोलान हांगा देवस्थान बांदका म्हूण सांगून कमिटी ट्रस्टी कळोवन घेवन आनी देवाले हांगा अनुज्ञान आनी तांणी सोम्याले गेले. सोम्याले म्हळ्यार गोकर्ण मठाची विद्या आदिराती सोम्याले आनी सोम्याले तांकां आज्ञा मेळ्ळी आनी त्या प्रमाणे विचार विनिमय करून घेवन आनी तांणी जे आसा 30/35/96 हे टायम दिसाक सोम्यान मुहूर्त काडिल्लो म्हळ्यार ज्येश्ठ शुद्ध द्वादशी उपरी त्रयोदशी हे दिसाक सोम्यान मुहूर्त काडिल्लो उदयकालाचेर आनी त्या दिसाक प्रतिश्ठा विधान जालें. तदनंतर हांगा प्रतिश्ठे जाले नंतर देवस्थाना पुजेक जावका अशें म्हणा पळय 10 दिवस कुंडोदरीची देवस्थाना भटमामा अर्चकान हांगा 10 दिवस पूज केली. तदनंतर आमगेले गांव इडगुंजी गणपती भट म्हणा पळय तांणी हांगा ट्रस्टीन विचारना पुढे जे आसा आमी हांगा पुजे जावका आनी निरंतर पूजा हांगा देवस्थानात चोवलका अशें म्हणा पळय ताणें म्हाका विचारना पळय हांवें म्हज्या भावाक वसंत भट हाका जे आसा हांगा राबोवन हांगा नित्या पूजा 96 ईस्वी दोन आजी पर्यंत आमी हांगा पूज करून प्रत्येक एक विनायकी दिसा विशेष पूज म्हणजे हो संकश्टी दिवसाक अनेक गणहोम सामुहीक रित्या गणहोम बी जाता आनी वैयक्तीक विशेष गणहोम तशींच हांगा प्रतिश्ठे जाले ज्येश्ठांत ते म्हळ्यार वेल्यान वर्धंती उत्सव म्हणून माघ कृष्ण चतुर्थीक दिवसाक म्हळ्यार संकश्टी दिवसाक हांगा जे आसा गणपती उत्सव म्हणून जाता आनी उत्सव तो हांगसान बाजारा वरी पेंटांत म्हळ्यार बस स्टँडा वरी वचूंक न्हू हांगा देव येवंक घेवन देवा महामंगल आरती. ते देवस्थाना सुतलो परिवार देवस पळय ते देवस्थाना भितर चाळणी आनीक भुतांगण मारीगण आनीक न्यास व्याघ्र अशे एक परिवार ताजी बशी एक रवळनाथ देव आनी मास्ती देवाले परिवार आसा. सो रवळनाथाक विशेष म्हळ्यार ताका एक खिचडी उपहार पयलीं आसा. सो मास्ती कडेन आमी खंयची एक परिवार विचारले बीची एक सॉल्युशन म्हळ्यार आसा. तशीच आमगेले चाळणी म्हळ्यार देव म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमी मेळटा कशें म्हळ्यार एक चाळ पडलेली म्हळ्यार काम करना जाल्यार कसलें काम विशेष चाळ पडता म्हळ्यार तेन्ना ते चाळणी कडेन सांगूं येतलें ताका एक परिहार. तशीच व्याघ्रा कडेन गेल्यार आमकां ते हुली आमी पयलीं हांगा उट्टूचे सुतलो अरण्य प्रदेश आशिल्ले ते हुली आनीक अशी काडू प्राणी आशिल्ले आमी व्याघ्रा कडेन कसले सांगणी केल्यार थंय बी एक आमकां परिहार. तशीच नास म्हणल्यार एक देव आसा. नासा म्हळ्यार शे पित्तले कुडको लोक म्हळ्यार तांगेले तांकां कसले सांगूं येतले बीची ताका एक परिहार जावचे. सो ताका ते देवाक विशेष म्हळ्यार सोऱ्या बाटलीची ताका एक नैवेद्य. तशीच भुतांगण आनीक मारीगण थंय कसल्याची बड्डबाणाची दोश गोवा बायलाक कसले एक विशेष कसले आसल्यार आनीक भुतांगण म्हळ्यार भूत पिशाची ते कसलेचेर एक आसलेली परिहार करची एक सिस्टम हे आमगेले देवस्थाना भितर आसा आनी ताका लोक बी मानताची. आनी हे विशेष म्हळ्यार हे देवस्थाना भितर हे आमगेले भट्ट कामत मंत्री नायक आनी पै ह्या 5 फॅमिलीचे देवालय एक 12 गोत्र आनी 12 पुरुष हे विशेष म्हळ्यार देवस्थानाचे पुरुष आशिल्ले हांगा मात्र 12 पुरुष. तुम्ही खंयी खंयचे कडेन देवस्थानांत तुम्ही सेव दिल्या वरकीची पुरुषा सेवेक तुम्ही हांगा कुंडोदरी देवस्थानात येवचे एक जरूर ते देवीन करून घेतलं आसा. ते 12 गोत्र लोकांक 12 पुरुषाची सेवे. तशीच आनीक आमगेले हांगा देवस्थाना भितर विशेष म्हळ्यार जनवरी टू डिसेंबर जनवरी भितर पौष्य पौर्णिमे ताचे भितर आमगेले एक पुण्य जेवचे कार्यक्रम आमगे एक सान प्रमाणे कार्यक्रम जाता. सो त्या दिवस हे तुमगेले कौल प्रसादाची कार्यक्रम उरता. मेन कार्यक्रम म्हळ्यार पुनव नवरात्री हुण्णिमे
त्या दिवस कार्यक्रमा भितर फस्ट घटस्थापना विजयदशमी नवमी महानवमी विजयदशमी तशीची पुनव भितर एक विशेष म्हळ्यार वडेकारची एक सेवे आमगे देवस्थाना भितर आसा चलून घेना पयलीं न्हू आनी ताजे ते वडे सेवे कार्यक्रम आमगेलो विनोद कामत गांवकर माम चलोवन दिते आसा ताजे नंतर आनी ताजे नेक्स्ट म्हळ्यार आमगेलो वनभोजना कार्यक्रम आमी हांगा स्वाम्याले देवस्थान वीरविठ्ठल कुंडोदरी देव आणि लक्ष्मीनारायण मामा आम्ही तीन देव हांगा 2 देव फस्ट कॅटरिंग बसून आमी हांगा वनभोजना कार्यक्रम करता कडेन सांजेर 3 देव बर्शी वचूंक आमी वना वचूंक न्हू ते कार्यक्रम करून ह्या दिवस रात्री हांगा त्या दिवस रात्री हांगा हॉल्ट येता उठून 2 देव ताजे नंतर आनी परतून सकाळी उठून आमी गांवभर हे करून येताची म्हळ्यार एक भुट्टू समाजाचे ह्या कार्यक्रमा भितर भागवहिसुचे विशेष म्हळ्यार आमगेले हे देवस्थानाक विशेष जावन कार्वी समाजा लोकांले रथोत्सव व्हड रथोत्सव आसले कार्वी समाजाची जी तांगेली सेवा तांणी येवन त्या दिसा तांगे लोकांना समाजांत येवची जी तांणी सेवा करची ते तशीच ही देवळी समाज आमगेले हांगा उठून पयलीं चोन गेल्ले तशी गौड समाज गौड लोकांले अशें न्हू ಒಟ್ಟು समाजाचे लोक हांगा येवन मेळटाची हांगा देवा कडेन प्रार्थना करताची तांगेले कसले परिहार करून घेताची ह्या देवस्थाना ಅಷ್ಟೇ ನಾಗದೇವತಾ ಶಿಲೆಕ ದುದ್ದ ಅಭಿಷೇಕು पूजा अशी कालकालाक विविध सेवा चलता आनी एक शिला ह्या मांटवेंतू आस देवळा संबंधी यज्ञ यागादी कार्य करच्याक यज्ञ मंटपाचे व्यवस्था केल्या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते तुमच्या हांगा एक भटमाम एक करता सूचन करता सांगता की कुंडोदरी देवस्थानचे काही एक माहिती आरंभ करता हांगा 500 वर्साचे उत्सव जाल्लो आसा आनी कुडतेर मामाय म्हणटा गोंयच्यान आयिल्ले कुंडोदरी हांगा पोवचे गोंयचे कुडतेर मामाय आनी ही सगळी थंयच्यान मचव्यार देव घेवन आयिल्ले आनी एक टीम अंकोला राबून हांगा देवता स्थापन करून घेवन हांगा पूजा अर्चन चलता ताजे नंतर सेकेंड मंगळूर पावले मंगळूर थंय महामाया देवस्थान आसा थंयच्यान ताजे नंतर कण्णूर अशी 3 कडेन हांगच्यान भायर सरले एक पार्ट गोवा अशी उठून 4 भाग आसाचे ते 4 भागांत देवस्थानचे कार्यक्रम चलतो आसा आमगेले हांगा कुंडोदरी म्हणटा कुडतेर महामाय ही तिगेले नेटीव प्लेस अशें हांव ते कुडतेर महामाय म्हणटा कुंडोदरी म्हणटा आनी देवाले एक सर्व कार्य जे हांगा नित्य निरंतर पूजा पुरस्कार चलतो उरता सुमार 350 जनांनी बसच्याक व्यवस्था आशिल्ले तसले सभागृह आस देविले सन्निधानांतू कुटुंबेचे सांस्कृतिक धार्मिक संस्काराचे काम करका म्हणून जनाक आश आसल्यारी हांगा ताका अवकाश आसा नमस्कार हांव राजेंद्र रामचंद्र अंकोला हांव कुंडोदरी महामाया देवस्थानांत ट्रस्टी आसा मुंबय राबता मुंबय एक ट्रस्ट आसा आमगेली त्या ट्रस्टाचे आमगेली कलेक्शन जाता मुंबयच्यान आनी हांगा फंड्स धाडता डेवलपमेंट खातीर आनी एडमिनिस्ट्रेशन खातीर सगळे फंड्स मुंबयच्यान हांगा धाडल्या आनी मागीर हांगा सगळे आमगेले लोकल ट्रस्टी आमगेले प्रेसिडेंट आनी लोकल ट्रस्टी उरल्या ते सगळे काम पळोवन घेता आनी आमी वर्सांतले 3-4 फावटी येवन हांगा कसलें बी काम आसल्यार आमी येवन हांगा राबता आईल भक्तांक राबून देवाले सेवानिरत जावचे खातीर हांगा वसतिगृहाची व्यवस्था आसा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री कुंडोदरी महामाया चामुंडेश्वरी तशीची श्री विश्वंभर महागणपती हे देवस्थानांतू हांगा 500 वर्सांचो इतिहास आसा ताजे शिवाय हांगा हांव अध्यक्ष जावन घेवन विश्वस्त मंडळांतू काम करते आसा सेव करते आसा कुंडोदरी महामायाली तशीची आनीक हांगा प्रतिनित्य सेवा बिवा प्रत्येक चलतली हांगा तशींची नवरात्रेंतू आनी पुष्य मास पुनवेंतू हे दिवसांतू हांगा विशेष सेव चलता प्रत्येक लोक कुळावी लोक परकुळावी लोक प्रत्येक लोक येवन घेवन सेव करून घेवन तांगेले मन इच्छे देवीला प्रार्थना करून घेवन तांणी मागणी घेवन घेवन देवाल्याक सेव केल्ले आसा अंकोलाचे श्री कुंडोदरी देवस्थानाचे कार्यालय देवळाच्या वाठारांत आसा थंय सेवा मनोभावाचे कार्य करता आसा ती ह्या दफ्तराक भेट दिवन आमी कोरका म्हणून इश्ट पाविल्ले सेवा रूम सभागृह बूक करवेत
आणि जावक जलेल माहिती हांगा विचारनू कळून घेवेत. श्री कुंडोदरी देवस्थानांतू डिसेंबर म्हयन्यांतू जाल्लेले धार्मिक कार्यक्रम तशीच ह्या वर्साचे नवरात्री कार्यक्रमाचे एक फुटेज तुमकां आमी अनेक एपिसोडां दाखयतात. म्हळ्यार 2 एपिसोडांतू श्री कुंडोदरी महामाया देवस्थानाचे दर्शन तुम्ही करत आसत. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार. तुम्ही पळयल नंतर हाजी लिंक तुमगेल इष्टमित्राल मदेंतू तुमगेल बंधुल मदेंतू वांटून घेयात. तशीच देवस्थाना विशयांतू कसली विशेष माहिती दिवका जाल्यार हांगा कमेंट्सांतू बरोवन कळयाची. हे कार्यक्रम तुम्ही यूथ ऑफ GSB हांगेले यूट्यूब चॅनल, फेसबुक पेज आणि जिओ TV पळोव येता. प्रपंचाद्यंत आमगेल समुदायाच्यान पळयत आशिल्ले हे यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब करच्या विसरू नकात आणि आमकां एक लायक दियात. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार.